माय नेम इज म्हजें नांव रॉबिन डिसूजा. हांव आतां मार्केटान येयलो फीश घेवपाक. पूण आतां हांवें हें पळयलें हें सिट्युएशन हिंगा कितें आहा तें ओके तुमकां दिसता आसलें. आतां म्युन्सिपालिटी पयलें रिक्वेस्ट केलें की हिंगा जे सिवेज आसता ओके रिपेर करपाचें उदीक नुस्त्याचें उदीक येता ओके. तर हें सगळें तेंच्यांनी केलें पूण आतां हिंगा प्रॉब्लम कितें आहा हिंगा दिस वन इज ब्रोकन. हें मोडलां हिंगा. सो आतां हांव येता बट वॉट कितें प्रॉब्लम जातलें हिंगा ओके. सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन वी आर टेलिंग द सेम प्रॉब्लम. म्हाका तुमकां सांगता मलेरिया फिलेरिया एवरीथिंग विल बी देर. आणि आय डो नॉट नो वाय म्युन्सिपालिटी इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट दीस. नाव फॉरगेट अबाउट द म्युन्सिपालिटी ते सोडून दी. हिंगा फुडल्यान कोर्टा आनी हिंगा तितून बरे व्हडले व्हडले ऑफिसर आसा. वॉट ते कितें करता ब्लायंड आय यू आर लुकींग एट दीस ना. तुम्ही पळयता न्हू डेली हें कितें जाता पार्किंग करूंक जाता. आय रिक्वेस्ट द म्युन्सिपालिटी टू टेक प्रॉपर एक्शन अँड सेव द लायफ्स ऑफ म्हापसा पीपल. तरी कितले दिसे उदक हे गटराच्या भायर सरता नुस्त्याचे? हांव येता हिंगा एक्चुअली मे बी एवरी डे हांव हिंगा नुस्तें व्हरपाक येता. हांव हें पळयता बट हांव चिंता कितें हे लोक करतले काम म्हणून करतले कितें आय डो नॉट नो कित्याक करिना तें हें पळय. हिंगा हांव रावला एवरी डे येता इतलें हिंगा वास पडलेलो आसा. सगळ्या लोकांक दिसता पूण कोण उलोवंक सोदिना. सो आय वॉन्ट टू टॉक. हांव उलयता म्हाका डायरेक्ट उलोवंक जाय ओके. इतको वास पडलेलो हांव कितें म्हणटा की म्युन्सिपालिटी वॉट एवर ऑथॉरिटीज आहा पळय तुमकां सांगता पळय तेन्ना तुमी काम करतले. तुमकां हें दिसना हें तुमकां दिसना पडटा म्हाका बसून हिंगा उबो रावंक जाय. तरी पूण हांव रावता आनी हांव रिस्काचेर म्हाजे हांव उलयता. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. नाव तुमचें कितें? हिरवे तुमी म्हापशेचे नागरीक? म्हापशेचे नागरीक. म्हाका सांग आयज इश्यू कितें हांगासर? इश्यू म्हटल्यार फाटल्या वर्सांनी मिडियाने दाखयले 3 चेंबर म्हापसा म्युन्सिपालिटीन काम बरें केल्लें थँक्यू म्हणटा हांव. आनी आतां पळोवंक गेल्यार 2 चेंबर हांगा व्हांवतात सगळे उबो रावनूच हांगासर 2 चेंबर व्हांवतात. आनी तेका कोण तरी एकटो झेल विकता हांगासर सायटीक हे पळय ब्लू हेतून दाखयता हांगासर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ह्यो आतां हांगासर मेन म्हणल्यार पार्किंग पयलीं सारकी ना हांगासर. पार्किंगाचो प्रॉब्लम खूब आसा. हांव म्हापशेचो आमचो सर तुषार लोटलेकर बरोच सर आमचो बरो आहा तो तेच्या कडेन विनंती करता की जाता तितल्यो 4 व्हिलर हांगासरल्यो तेंचे काडपाच्यो आनी म्युन्सिपालिटीची कोण इन्स्पेक्टर आहा पळय तेंच्यांनी तांकां सांगपाचें बाबा तुमचे 4 व्हिलर जागा आसा पळय पार्किंगची 4 व्हिलरूच दवरपाची. हांगा सद्या 2 व्हिलर दवरपाक पार्किंग ना. पार्किंग परिस्थिती पळय कितें जाल्ली आहा ती. आनी हांगा पयलीं मेन म्हटल्यार हांव वास असो येता पूण ह्या म्हाका दिसता मामलेदाराक वास कशें घेता बाबडे कोण जाणा. मामलेदार येतात हांगासून बाबडे कलेक्टराचो जाता इतले हे 2 चेंबर हांव म्युन्सिपालिटी कडेन विनंती करता की जाता इतले बेगीन फास्ट जाता इतले बेगीतले काम करचें. थँक्यू. सांगता पळय तेन्ना यू वॉन्ट टू टेक दॅट बायट ऑल्सो. तुमकां सांगता तेन्ना तुमी काम करतले आनी एडिट करूं नाका. तेका विसरलो.